मायमोगाचो योकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन्स। उदकाक लागून साबार वाठारांनी लोकांचे हाल, म्हापशा पायपलायनी लागल्यात गळपाक, संबंधित अधिकाऱ्यांची आडनदर। सरकार करता उदरगतीच्यो गजाली पूण काणकोण आनी केपें अजून मागाशिल्लेच। सध्या बऱ्या रस्त्याची मारामार, पळयात खाशेलो रिपोर्ट। युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्स पंगडाचे वेलरेड लेजर एससी पंगडाचेर जैत, 21 विरोधात 1 गोलांनी जोडले घसघशीत जैत। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। उदकाक लागून जायते कडेन लोकांचे हाल चल्ल्यात। म्हापसा वाठारात खंटा थंय उदक सापडले खरे, पूण लोकांक ते पावना। पायपलायनीत खंय तरी लिकेज आसा असो दुबाव लोकांनी उक्तायला। संबंधित अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग उपाय काडपाची गरज आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या आमी आसा म्हापसा वाठारान जे जनता स्कूल आसा थंय राजवाडो आसा त्या वाठारान आमी उबे आसा। हांगासर गेले 15 दीस जाले उदक ना। जो क्रिसमस जालो तोही हांगासरल्या लोकांनी विथआउट उदक काडलो। उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज। आयज उदक ना जाल्यार आमी कसलेच काम करूं शकना। पण ह्या वाठारांतल्या वाठारान गेले कितलेशेच दीस जाले उदक ना। लोकांचो एकूच डिमांड आशिल्लो की आमकां उदक टायम टू टायम येवपाक जाय। उदक येता पण ते खूप कमी प्रमाणात येता। खूप उदकाचो जो प्रेशर आसा तो खूप कमी आसा। आयज हांगासरल्या ज्या वाठारान 2 जाण रावपी आसा तेंच्यांनी हांगासरचे इन्स्पेक्शन केले बिकॉज कित्याक उदक येना, पायपलायनीन कितें जाला हें पळोवपाक। तेंच्यांनी आयज जर हांगा पळयलें खंटा थंय तांकां उदक मेळपाक लागलें। अशा परिस्थितीन ही जी पायपलायन आसा ती खंय तरी लिकेज जाता अशें आमकां कळटा। हेजें जे इन्व्हेस्टिगेशन आहा ते करीत आसा आनी उदक आयज कित्याक ना हे हांगासरले जे कावन्सिलर आसा ओ कोण ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी आयज पळोवपाची गरज आसा आनी बेगीनच्या बेगीन जे उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा हो खंय तरी आयज सॉल्व जावपाक जाय। सणा परबांक लोकांक उदक मेळना ही खंतीची गजाल जावन रावल्या। केबल घालपाक खंटाना उदक फुकट वता हे पळोवन थळावे फुर्योज जाल्यात। क्रिसमस आमचो सुरू जाल्लो जो सण आसा, कुचेली लोकांक उदक ना। विदाउट उदकाचे तेंच्यांनी क्रिसमस आपलो मनयलो। तेंचे त्रास कितें आहा ते तेंकांच खबर आसा। आमचे अख्खे जे आमचे म्हापशे आसा तेतून जे केबलिंगचे काम जेन्ना जाल्ले आसा ते इतले कितें म्हणटा तेजी जी क्वॉलिटी आसा इतली थर्ड क्लास आशिल्ली कामाची कॉन्ट्रॅक्टराची। आनी तितलेच न्हू, तो जेन्ना काम करता तेजे इन्स्पेक्शन करपाचें काम आसा आमचे चीफ इंजिनियराचे। तेंचो स्टाफ कोणूय तेंच्या वांगडा हँड होल्डिंग करपाक नाशिल्लो। तेजो दुश्परिणाम म्हणटा तो आयज कोइन्सिडेंटली आमी काम करताले, आमचे उदकाचे पायप जे आसा सायडीचे ते फुटलेले तेका रिपेर करताले। जेन्ना आमी हांगा येवन पळयले जाल्यार हे जी जमीन आसा ती ओली दिसताली। हांवें म्हणलें माती काडून मातसो पळोवया। तर माती जेन्ना आमी काडून गेले तर पळयत जाल्यार ह्या अख्खे भुंयेन खंयसून माती काडटा जे तेंच्यांनी खडला तो ट्रॅक जो आसा थंयसून उदक येता। आतां म्हाका एक सांगा, हे जे PWDची जे बिलां जी आसा जे आमी फारीक करता ती काय फकाणां? म्हयन्याक जे आमी बील फारीक करता ते आमकां जेन्ना उदक दिता तेका फारीक करतले। हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या तोंडाक लागना। हे उदक जेन्ना भुंयेन आसा आमच्या आंगांक लागना। हे उदक जेन्ना वेस्ट जाता आनी आमकां गरजेक येना तर कसली बिलां फारीक करपाक लायता आनी आमी बिलां कित्याक फारीक करपाची? हे हेंच्यांनी फोडलेले केबल घालपा खातीर। ते निमित्तान जेन्ना ते उदकाची पायपां फुटली ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तेंचे काम जे आसा क्वॉलिटी जी आसा कामाची एकदम पुअर आशिल्ली। तेका लागून उदक जे आसा ते सगळ्या कडेन म्हापशेन अखंड म्हापशेन तो गळटा आनी जर तो गळटा तो वेस्ट जाता आनी तुमकांय लुकसाण ते गव्हर्मेंटाक जेन्ना फिल्ट्रेशन करता आनी जमनीन घालता आनी आमच्या तोंडाक पावना तर तुमकांय लुकसाण आनी आमकां घरा जेन्ना उदक मेळना आनी आमी बिलां फारीक करतली ते आमकांय लुकसाण। सो हे जे गॅप जाल्लो आसा दोगांचे मदीं जो गॅप आसा तो कवर करपाचो काम आसा। हांव रिक्वेस्ट करता PWD इंजिनियराक
जाता तितके बेगीन एक्शन घेवंक जाय. आतां तुमी पळय जाल्यार खंयचे वाड्यान वचून खंयचेय लोकांक विचार, ते सांगतले तुमकां की आमी कंप्लेन दिल्ले आहा PWDन, कोण येयना, इन्स्पेक्शन कोण येयना. कित्याक दीस इज गोईंग लायक टँकर माफिया म्हणटा पळय तशें हे आतां कॉन्ट्रॅक्टराचे जाल्ले आसा. कॉन्ट्रॅक्टर बेस हे जॉब दितात हे आनी हे सुशेगाद ऑफिसींनी बसतात. आतां हे एरिया एकूच एरिया न्हू, ही पळयता ती एरिया न्हू, हे एरियान तुमी लायनीन वचात तुमकां एटलिस्ट 5 जाग्यार लिकेज मेळटले. आतां हे कोण करपाचें? म्हणजे आयज आमी खोरे आनी हातोडी बीन सगळे घेवन कामाक लागला, म्हणजे कितें फुडें आमीच करपाचें हे? म्हणजे सरकार कितें करतले? घरा बसून एसीन बसतले आनी खातले पयशे. हांव सरकाराक मागता जाता तितके बेगीन इंजिनियर चेंज करात म्हापसाचे, नाजाल्यार सरकारूय रिजायन दिवंक दी, इंजिनियरूय रिजायन दिवंक दी. आमी करता, पब्लीक करता काम. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. गोय खरेच विकसित जाला वय? सगळ्या नागरिकांक रस्ते, उदक, वीज सारकिल्ल्यो गरजेच्यो सुविधा मेळटात वय? दक्षिण तालुक्याचो विचार केलो जाल्यार 2 व्हड केबल स्टेट पूल मिरयता आसले तरी काणकोण आनी केप्यां मुळावे रस्तोच नाशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळटा. आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारान अशेच एक गजालीचेर बारीकसाणेन नदर मारल्या. काणकोण आणि केपें हांच्या सीमेवयल्या डोंगराचेर आशिल्लो वाउल्ला गांव. वाउल्ला गांवाक आजुनूय कितलीशीं वर्सां जाली रस्तोच नाशिल्ल्यान लोक ह्या अशा तरेच्या ओबड दोबड आणि मातयेच्या रस्त्यान वयतात. पावसाच्या वेळार तर ह्या रस्त्याच्या वयल्यान डोंगरा वयल्यान जें उदक येता तें सगळें उदक व्हांवन येता आनी ताका लागून ह्या रस्त्याक पूर्णपणे ओळाचें स्वरूप येता. खरें म्हटल्यार हो जो वाउल्ला गांव आसा तसो जर पळयलो संपर्काच्या दृश्टिकोनांतल्यान जाल्यार गांवडोंगरी पंचायती सामको लागीं पडटा. पूण दुर्दैव अशें शासकीय रित्या हो जो गांव आसा तो गांव केपें तालुक्यांत आशिल्ल्या कारणान हाचे सगळें जें कितें आसा तें पाडी बार्शें पंचायतीक आसा. आनी जेन्ना तांकां आपल्या पंचायती कडेन वचपाक जाय त्या वेळाचेर तांकां आपल्या घरा कडेन साकून गांवडोंगरी पंचायती कडेन येवचें पडटा आनी गांवडोंगरी पंचायती कडेन साकून जवळ जवळ 2 ते 3 बसी धरून आपल्या पंचायती कडेन वचपाची पाळी तांच्या नशिबाक येता. पूण जर तशें पळयलें जाल्यार ह्या हांकाक तांच्या गांवांतल्यान तांच्या पंचायती कडेन रानांतल्यान जी वाट आसा त्या वाटेनूच रस्तो करप योग्य आशिल्लें. पूण थंयसर जी टोपोग्राफी आसा किंवा डोंगराची किंवा चड उताराची जी परिस्थिती आसा थंयसरल्यान रस्तो करप अशक्य. म्हणून हे लोक म्हणटाले की ज्या वाटेन आपली पयलीं साकून किंवा आतां जी दळण वळणा खातीर जी सुविधा आसा म्हणजेच गांवडोंगरीच्या काणकोणच्या दिशेन जो रस्तो आसा तो रस्तोच करून दिवचो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली. पूण दुर्दैव अशें की हो रस्तो करतलो जाल्यार तो रस्तो करता आसतना पूर्णपणे काणकोण मतदारसंघाच्या दिशेन सगळें कितें कामकाज करचें पडटा. पूण लोक केपें मतदारसंघ आशिल्ल्यान केपें मतदारसंघाचो आमदार ह्या मतदारसंघातल्या सगळ्या शासकीय गजाली कडेन लक्ष दिवन करपा खातीर ताका आगळी वेगळ्या पद्धतीची तकालीफ काडची पडटाली. पूण हो विशय कितलीशीं वर्सां जालो बाबू कवळेकर जेन्ना आमदार आशिल्ले त्या वेळाचेर ताणेन लावन धरिल्लो पूण ताका तशें ज्या पद्दतीन यश येवपाक जाय तें यश आयलें ना. पूण जेन्ना आतां केपें तालुक्याचो आमदार एल्टन डिकोस्टा जालो त्या वेळाचेर ताणें हो विशय आनीकूच जोरान धरलो आनी आतां ह्या विशयाचेर ताणें तोडगा काडीत पूर्णपणे कामकाज जावन आतां ह्या रस्त्याचेर ताणें उजघाटन केल्लें आसा आनी येणाऱ्या कालावधीक म्हणजेच पावसाच्या पयलीं हो रस्तो पूर्ण जातलो अशी ताणें अपेक्षा व्यक्त केला. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची संस्कृती बदनाम करपी, तरणाट्यांक व्यसनां लावपी, राजकीय फुडाऱ्यांची बोल्सां भरपी बेकायदेशीर संबंध फुडल्या वर्सा कसो जाता तो आमी पळयता.
गोय प्रदेश काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक शिटकावणी दिल्या। सनबर्नाच्या नावान सगळी सुरक्षा यंत्रणा राबोवन घेतिल्ल्याचो आरोपही काँग्रेसीन केला। सनबर्न लोकांच्या फायद्याचो तर नाच, वयल्यान गोंयच्या तरणाट्यांची संस्कृती इबाडपाचें काम हो इव्हेंट करता। भाजपाचे फुडारी आणि वावुरप्यांची बोल्सां सनबर्न भरता असो आरोप काँग्रेसीचे विजय भिकेन केला। ह्या इव्हेंटातलो अर्थीक घोटाळो भायर काडटलेच, पूण ह्या फुडें ह्या इव्हेंटाक खर विरोध करतले अशें ताणें शिटकायले। आयकात। काल तुम्ही पळयला आसतले की कोमनिदाद जागेन म्हणजे जी परमिशनां घेवंक ना, पयलेचे पयशे भरूंक ना, तरी आसतना ह्या गव्हर्मेंटान तांकां एंट्री दिली बांदपाक। टिकेट पास हे त्या इव्हेंट म्हयन्या पयलींच परमिशनां घेवंक ना म्हटल्यार टिकेट सोल्ड जाले। ही परमिशनां तेका इव्हेंट तो सिंकोवन आहा तेका हे कित्याक गो हे घेता, तेका इतले गट्स कित्याक जाता? हे गट्स इतले जाता कारण तेणी हांकां बॅगां पायिल्ली आसता। बीजेपी गव्हर्मेंट चलता सगळें अंदाधुंदा चलता, कितेंय चलता। आतां काल जर कोमनिदादचो एकटो गांवकार जर कोर्टान वचून आसलो जाल्यार 3 करोड हे लोकांचे स्टेक होल्डर हे कुळीत खाटा वयतले। आतां आमी चवकशी करतले की हेंच्यांनी पयले ड्यू दिले काय कितें, पुलीस डिपार्टमेंटाचे काय टुरिजमाचे काय ते हे ड्यू हेंच्या बॉल्सांनी पावले मिनिस्टरांच्या, बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांच्या, जो बीजेपीच्या ऑफिसान बॅगां पावली काय कितें, ही चवकशी जावपाक जाय। आनी असले फेस्टिवल नाका रे बाबा आमकां गोंयांत कळ्ळें। आनी फुडल्या वर्सा असले फेस्टिवल कशें जाता तें पळयतले आमचो ठाम अपोज आसतलो आनी व्हडलें आमी आंदोलन करतले। फेस्टिवलांच्या वेळार गोंयांतलो कायदो आणि सुवेवस्था पुरायेन आडवी पडिल्ली दिश्टी पडटा असो आरोप करतना विजय भिकेन सनबर्नाचीच देख दिली। फेस्टिवलाच्या नांवान लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा पळय ती कोलॅप्स जाता। आमी पळयता की बिचोले आसल्या गांवान 8 दिसाक 8 चोरयो जाल्यात आनी सेक्युरिटी म्हणटा पळय ती हेंची खंयच ना। आता ही डेकॉयटी आनी रॉबरी म्हणटा पळय, डेकॉयटी आनी रॉबरी म्हणटा पळय, इतली घरांनी पावल्या ते चोर जावं रॉबर्स भियेना। पयलीं बंगले फोडटाले, घरां फोडटाले, टेम्पल्स फोडटाले, चर्चीस फोडटाले, लूटमार चलताली। आतां ते इन्स्टिट्यूटान पावल्या। आतां कॉलेजींनी स्कुलांनी जे हे आसा पळय ते लुटपाक पावल्या। आनी आमची पुलीस यंत्रणा कितें करता काय, पुलीस यंत्रणा ह्या गव्हर्मेंटान ह्या सन्मानातल्या इव्हेंटाक सगळी लायला काय कितें। गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख आणि ओमकार देशप्रभू। वर्षाच्या शेवटाक पावताना घेऊया कोविडाचो नियाळ। फाटल्या 24 वरांत भलायकी मंत्रालयान कोरोनाक लागून 7 नव्या दुयेंतींक मरण आयिल्ल्याची माहिती दिल्या। पळयात पुराय बातमी। केरळ, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि तामिळनाडून वळीन 3, 2 आणि एकल्याक मरण आयले। 5 डिसेंबर मेरेन दोट्टी आंकड्यान उरिल्ल्या दिसपट्टी दुयेंतींचो आंकडो परतून वाडपाक लागला। थंड हवामानाची परिस्थिती आणि कोविड-19चो नवो प्रकार उदयाक येवप हे घटक जबाबदार आसात अशें मानतात। फाटल्या वर्साचेर चिंतन करतना हे लक्षात घेवप गरजेचें आसा की महामारीचे तेंगशेर दिसपट्टे दुयेंती लाखांनी आशिल्ले। फाटल्या 4 वर्सांत 4.5 कोटी परस चड लोकांक संसर्ग जालो। दुख्खाची गजाल म्हणल्यार देशभरांत 5.5 लाखां परस चड लोकांचो जीव गेलो। सकारात्मक नदरेन पळयल्यार बरे जाल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो 4.5 कोटी वयर पावला। राष्ट्रीय दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98% आसा अशें भलायकी मंत्रालयाचे वेबसायटीर म्हणलां। वासिनीकरण चालूच आसा। आता मेरेन देशभरात कोविड वासिनाचे 220.67 कोटी डोस दिल्यात। गोवा 365 खातीर सुभाशीष गोवेकार आणि संगीता ओली। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। युनियन ऑफ चिंचणी विलेजर्स पंगडान वेल रेड लेजर SC पंगडा आड 21 विरोधात 1 गोल मारून घसघशीत जैत जोडले। GFA अंडर 13 डिव्हिजन 2 लीग सर्त फातोड्ड्या जाली। पळयात रंगतदार रावपेच।
विलेजर्साच्या स्टार परफॉर्मरांचो आस्पाव स्नीडन रिबेलो आणि आश्रय फेर्नांडीस हांनी अनुक्रमान 5 आणि 6 गोल केले, जाका लागून युनियन ऑफ चिंचेनी विलेजर्स पंगडाक गसगशीत जैत मेळ्ळे. जाल्यार वेलरेट लेजर एससी पंगडाक फकत 1 गोल मारपाची संद गावली. पळयात रोमांचक डावपेच. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. नव्या वर्सा पावल दवरताना 3 जानेवारी मेरेन हवामानाची शिटकावणी नाशिल्ल्यान हवामानात सुको काळ चालूच उरपाची शक्यताय आसा. पूण आयएमडीन 3 ते 5 जानेवारी मेरेन कांय सुवातांनी पावस शिरशिरतलो असो अदमास उक्तायला. आयतारा मळब नितळ आशिल्ल्यान सुखद हवामान कायम उरतले अशी अपेक्षा रहिवासी आणि पर्यटकांनी बाळगू येता. पूण शेनवारा राती आणि आयतारा सकाळी कांय वाठारांनी धुके पडू येता. जतनाय घेवची चालू आशिल्ल्या शियाळ्याच्या हंगामाचो तापमानाचेर कसलोच परिणाम जावपाची शक्यताय ना. उण्यात उणे तापमान स्थिर उरतले असो अदमास आसा. आयतारा तापमान अनुक्रमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. सुके हवामान उरतले तिगून आयतारा निवळ मळबाचो अदमास. 3 ते 5 जानेवारी मजगती हलको ते मध्यम पावस. वेगवेगळ्या वाठारांनी पडू येता धुके. उण्यात उणे तापमान उरतले स्थिर. तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.